हरे कृष्णा. सकाळांकय श्रीकृष्ण लीला मेगेले पेजान तुका स्वागत करता. पंढरपूरचे विठ्ठल परम भक्त जावन आशिल्ले पुंडलिकाले काणी तर आमी फुडले व्हिडिओन तूं आयकलेले. हे पुंडलिकाक एक पूर्वजन्म काणी आसा ते आतां हे व्हिडिओन हांव सांगू वता. स्वर्गलोकांतुले इंद्र पदवी म्हणल्यार ते एक पोसिशन आतां स्वर्गांतुले व्हडलें एक पोसिशन. ते पोसिशना खातीर केन्नाय देवगण आनी असुरगण जावन युद्ध जत्त आसता. तशी एक पंथा अशी युद्ध जत्त आसतना देवगणांगेले सायडा सुकून नेतृत्व दिवच्याक म्हळ्यार गायडन्स दिवच्याक कोणेय ना जाताची. तदना देवेंद्र कसं करता म्हळ्यार भुमीन तूं सूर्यवंशांतुले एक राय आसा मुजगुंदू. अंबरीश रायाले भावत तशीची मंदता रायाले पूतत. ते मुजगुंदाक कमांडर जावन सारथी जावन आपयता. तशी देवगणांक सहाय करूंक जावन मुजगुंदू स्वर्गलोकांतूक वता. मस्त घालो असुरगणांगे लगी रडाई करता. महादेवाలని पार्वती देवीले पूतू जावन कार्तिकेयान जन्म घेवताय म्हळ्यार सुब्रमण्यान जन्म घेवन हे रडाईंतू म्हळ्यार हे युद्धांतू जॉईन जावताय मुजगुंदू हे रडाई मुखार शितर रपता हे युद्ध मुखार शितर रपता. ताजे नंतर मुजगुंदू भुमीन तुका वापस येवच्याक भायर सरता. तदन देवेंद्र सांगता राजा मुजगुंदा तुमी आमकां कोण दिल्लेले सहाय कितलो व्हड म्हणून तुमकां गोत्तस्व. तुमगेले फॅमिली की सूख की राज्यभरण सक्कडी कसले तुमगेले पर्सनल जावन अशें सक्कड नक्क ಮುಂದೆ व्हरून तुमी आमकां हेल्प करूं येयलें. तशें आशिल्लें तुमगे लगी हे स्वर्गांत आशिल्ले सर्व देवगणय बाध्य आसतात. हांगा स्वर्गांतू एक दिवस म्हळ्यार भुमींतुले 1000 वर्स जातात. तदना तशी स्वर्गांतुले 1 वर्स हे तुमी हांगा लढाई करता आसची म्हळ्यार मुजगुंदान भुमींत सुकून येवन स्वर्गांतुले 1 वर्स जालें. स्वर्गांतू 1 दिवस म्हळ्यार भुमींतुले 1000 वर्स जातात. ते देखूनची आत्त भुमींतू तुमगेले राजी की तुमगेले संतती परंपरेंत शिलजन की तुमगेले राजवंश की कसले ना. ते तशी तुमी आतां भुमींतू वच्चू भायर सरतना तुमगे लगी आमी सांगूक जाल्लें आतां ते देखून सांगिले. तदना तुमी कसलेय पुणे आमकां कितलो सहाय केलो लाग तुमी कसलेय एक अनुग्रह आमगेला निमगू काम देवेंद्र सांगता. हे आयकतना राजा मुजगुंदाक मस्त बेजार जाता. म्हळ्यार दिवस गेलेल की वर्स गेलेल की युग गेलेल की कसलेय मुजगुंदा कळ्ळें ना. मुजगुंदू युद्ध करच्यान तूं मत दिवनाशिल्लो. तदना आतां वापस भुमींत वता म्हणटा थंय स्वंत जावन आशिल्लें कोणेय नाची कसलेय ना म्हूण आयकतना ते बेजारू मुजगुंदाक सैसू जायना. हे देवेंद्र कसले अनुग्रह निमगी म्हणटा आनी कसं निमगुचें आसा आनी एक मनशा जावं जालें कसलें मोक्ष निमगुया म्हळ्यार स्वर्गांतुले देवगणांक मोक्ष दिवचें आशिल्लें अधिकार ना. तदन मागीर ते वय निमगून प्रयोजन ना. तन मागीर कसं करचें म्हूण सांगून आलोचन करतना मुजगुंदू सांगता हे इतलें युग गेल्लेलें म्हाका कळ्ळें ना. हांव युद्धांतूची कॉन्सन्ट्रेट कोण बेशिल्ली देखून म्हाका एक पंथताय दोळ बंद करूंक न्हिदूचें आशिल्लें अवसर मेळ्ळें ना. म्हाका आतां कोणेय थंय भुमींत ना म्हणटना म्हाका विंगड कसलेय आतां तुमगेला निमगुचें ना. म्हाका मस्त काळ न्हिदूका तितलें आतां म्हाका जावका म्हणटा. ते न्हिदांतू हांव म्हगेल बेजारू विसरता म्हगेल बेजारू ना करताव म्हूण सांगता. देवेंद्र सांगता जायत तशी जेव तूं भुमींत वचून सुखान न्हिदे. तुका कोण पळय न्हिदांत बाद दिता तांगे वैरी तुगेले दृश्टी पडलें कूडले त्यांनी भस्म जावं वतलींची म्हूण सांगता. तशी राजा मुजगुंदान भुमींत येवन न्हिदलेले ते केव गुहे आतां मुजगुंद केव आतां उत्तर प्रदेशांतले ललितपूर डिस्ट्रिक्टांत आतां हे मुजगुंद केव आसा. हे मुजगुंदांनी आमगेले पुंडलीकू भक्त पुंडलीकू जावन कसं रिलेशन म्हणून तुमी आतां आलोचन करताची सांगता. कंसाक दिवश मरतरी मधुराधिपती जावन कृष्णान देवान भरण करचे वेळार कंसाले बायलेले आनू म्हळ्यार कंसाले मावू जावन आशिल्ले मगधा रायू जरासंदा 17 टायम्स देवा लगी कृष्णा लगी युद्ध करूंक कितें येता.
एक एक पंत युद्ध घेता नाही सोलवून वत्ता जल्लारी मगिरी ते दुवेक विधव केल्लले कोपू कृष्णा लग्गेशिले कोपू एक पंत सोलवून वत्ताने युद्ध सोलवून वत्ताने चढतर तशी 18th टाइम जरासंध कसं करतं म्हणारी ಯವನ ರಾಯು ಜಾವನಶಿಲೆ ಕಾಲಯವನಾಕ ಒಟ್ಟು ಕುಡಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದ ಕಾಲಯವನಾಕ ಮಹಾದೇವ ಲಗ್ಗಿಸುಕ್ಕುನು ಏಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮೇಳ ಕಸ ಮಳರಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಇಂತೂ ಕೊಣಾಕೈ ಕಾಲಯವನಾಕ ದೀಶ್ಮರು ಜೌಚಿನ ते कोणू आता जरासंधान कालयवनाक हेल्प आपोचे कालयवनाले आर्मी म्हळ्यारी 3 मिलियन आर्मी येतं तितले ओढ एक युद्धದ 18th टाइम येवचा वत्ता म्हणू कृष्ण मना वर्ता 17 टाइम्स युद्ध खोरनूची मधुरेंतू मस्त नाश नष्ट आयला आणि काही एक युद्ध घेवचे आशिल्ले करूंक आशिल्ले शेशी मधुरावासियांक की मधुरेक की ना म्हणून मनावरचे कृष्ण ते युद्धा स्ट्रॅटजी एक चेंज करता कसं करता म्हळ्यारी मधुरावासियांक सर्वय द्वारकांत तुका पेटयता आणि कालयवनाक भिवून धांवची वरीची धांवता कालयवन कसं करता कृष्ण म्हाका पळोवन भिवून धांवतस म्हूण लेकून देवाल मागशीची धांवता धांवन देव कसं करता म्हळ्यारी एक गुहे भितरीक व्हरता धांवन वत्ता कडरी देवाले अंगार आशिल्ले वस्त्र काणू ते निद्दून आशिल्ले केसू खाड नांगकूट सकडे वाड्डोन आशिल्ले एक मनशाले अंगारीक घालता आनी निपून बसता ते निद्दल मनीशू उठ्ठोन पळयतना मुखारी दिसता कोण मागशी आयिल्ले कालयवन तक्क कालयवनाक पळयलेची कालयवन कसं येता भस्म जावन वता आतां तुमकां मना गेलें आसतलें न्हय ते गुहेंत निद्दून आशिल्लो कोण म्हणून तेची आमगेले राजा मुजकुंद निद्दा सुकून उठयला एकलो मुखार आयला तो भस्म जावन चमकला म्हूण शिवा विंगड कसले मुजकुंदा म्हणून वचना तशें मुजकुंद गुरू उठ्ठोन पळयतना देव मुखार येता तई तेका रब्बून आशिल्लो देव मुजकुंदाले मुखार येता कडरी कसल जाल्लले म्हणून सांगून दिता मुजकुंदू देवाक पांय पडता देव निमगीता मुजकुंदा तुका कसं अनुग्रह जायना म्हणून तर मुजकुंद सांगता म्हाका मेळ्ळेलें हे दर्शन सौभाग्य हांगेवचे सक्कडांकय मेळची तशी कोण दी देवा आनी म्हाका मोक्ष दी देवा म्हणून निमगीता देव सांगता हे जन्मांतू तूं गंधमादना पर्वतार वचून तपस्स कोर सर्व पापांचुकूनय मुक्ती जा आनी येवचे तुगे जन्मांतू धांडीरवन म्हणल जागेरी हांव तुका पळोवचा येतलो थंय तुवें आत्त निमगिलवरी तुका दर्शन दिल्लेले जागेरी कोटी भक्तांक दर्शन दिवच्याक तकीत स्वयंभू विग्रह जावन हांव येतलो आसतलो तशीची तुका ते जन्मांतू मोक्षय दितलो राजा मुजकुंद तर पुंडलीक जावन जन्म घेतिले तशीची कृष्णूच तर विठोबदेव जावन पुंडलिकाक दर्शन दिवचे आयिले विठोबा रखुमाई की जय.